गोंय इंजिनियरिंग कॉलेजीन केल्ले कला अकादमीचे वास्तूचे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी रिपोर्टाच्या आदाराचेर सरकार कला अकादमीची वास्तू मोडून नवी उबारपाचो प्लान करता म्हूण मिडिया रिपोर्ट आयल्या उपरांत खवदळ पडलो. हायकोर्टान मिडिया रिपोर्टाची स्वेच्छा दखल घेवन याचिका घेतिल्ली. याचिका सोमारा हायकोर्टा मुखार आयली. सरकारान सांगलां तें अशें: कला अकादमीचे वास्तूचो खंयचोच भाग मोडपाचो प्लान ना. सरकार कला अकादमीचे वास्तू खातीर रिपेर स्ट्रॅटेजी करता. चेन्नयच्या एक्सपर्टांक बरोबर घेवन प्लान करप चल्लां. म्हयन्या भितर रिपेर प्लान तयार जातलो. प्लान तयार जातकीच कोर्टा मुखार दवरतले. कला अकादमीची वास्तू रचना करपी संवसारीक नामनेचो वास्तुतज्ञ चार्ल्स कुरैया ही वास्तू पोरणी जावन रिपेराक आयल्या आसत जाल्यार सरकाराक आदार करपाची तयारी चार्ल्स कुरैया फावंडेशनानूय दाखयल्ली. मात सरकाराचे तकलेंत वेगळोच प्लान घोळटा. कला अकादमीची वास्तू मोडून नवी बांदतात म्हणटा त्या वादाक सध्या कोर्टा मुखार सरकाराचो पूर्णविराम. गोंय सरकाराचे उतर मानून कोर्टान केस 27 जानेराक दवरल्या. ते तारखेर सरकाराक रिपेर प्लान कोर्टा मुखार दवरचो पडटलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.